भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज आमी जाणून घेवया मानग्यां विशीं. मानगे म्हणजे सुसर, घडियाल, क्रोकोडायल, एलिगेटर, मगरमच्छ. 2 कोटी वर्सां पयलीं सावन मानगे ह्या संवसारांत आसा. डायनासोराच्या तेंपार तें आशिल्लें, पूण डायनासोर मेले, मानगे मात अजून जिवें आसा. संवसारांतल्या सगळ्या भाशांतल्या बाल साहित्यांत ताका स्थान मेळ्ळां. संवसारांत 23 जातीची मानगीं आसात. उश्ण प्रदेशांत ती मेळटात. मानगीं सैमा कडेन जुळोवन घेवं शकतात. ती साव्या खाऱ्या उदकांत, तळी, न्हंयांनी रावतात. ती थंड रक्ताची. हवामान उश्ण जाले बगर तांकां स्वता भितर उश्णताय निर्माण करपाक जमना. ताका लागून ती खूब काळ न्हिदून रावतात, कांयशी बेबकां भशेन. तांचो जल्मूय उश्णतायेचेर अवलंबून आसता. तापमान चड आसल्यार नर पील जल्माक येता आनी तें 32 अंश सेल्सियसा सकयल आसल्यार मादी पील. मानगीं 40 वर्सां जगतात, पूण आफ्रिकेंतली मानगीं 80 ते 100 वर्सां पासून जगिल्लीं आसात. भुरग्यांनो, मानग्याचो घास सगळ्यांत पावरफूल. खाऱ्या उदकांतले मानगे वाग वा शिवां परस 3 पटीन नेटान घास मारपाक शकता. हरण, गोरवां बी खातना ते कुडको तोडपाक आडवें उदारें लोळटा. मानगे चाबी नासतना गिळटा. दांतांच्या ठेवणीक लागून तांकां चाबपाक येना. कांय मानगी पोटांतलें अन्न बारीक करपाक गुणे, फातर गिळटात. मानग्याच्या पोटांतल्या खर एसिडाक लागून कसलीय वस्त सहज विरगळटा. भुरग्यांनो, ढोंगी मनीस रडल्यार ताका मानग्याची दुकां अशें म्हणटात, पूण मानगे रडना. कितें खाता तेन्ना हवाय ताच्या पोटांत वता. ताका लागून ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात तेन्ना तें रडटा कशें दिसता. भुरग्यांनो, मानगे हो सगळ्यांत व्हडलो सरपटपी जीव. कांय मानगी 6 ते 7 मिटरां मेरेन लांब आसता. तांचें वजन 1000 किल मेरेन आसूं शकता. ताका दर 20 म्हयन्यांनी नवे दांत येतात. मरा मेरेन 6000 वयर दांत येतात. तांकां रातचें दिसता, पयसुल्लें आयकूंक येता, वासूय येता. वेगान ती पेंवपाक शकतात. सगळीं मानगीं एकाच सारकीं आसलीं तरी ती एकामेकाक वळखतात. बरें तर भुरग्यांनो, खेळात, वाचात, अभ्यास करात. मेळचें फुडले फावट.